गोयात विदेशी रेवेची पहिली बोट पावल्या। फेब्रुवारात आयिल्ली ही रेव मलेशियांतल्यान हाडल्या डेल्टा इन्फ्रा लॉजिस्टिकान। तांत्रीक अडचणी जाग्यार घालून ही उच्च दर्जाची रेव गोयच्या बिल्डरांक फायद्याची म्हण कंपनीचो मॅनेजर उलयला। थळाव्या बिल्डरांनी योग्य दरांत बरी रेव मेळटली म्हण नव्या यत्नाक येवकार दिला। रेवे खातीर आडकल्ली प्रायव्हेट आनी सरकारी कामां आतां नेटान सुरू जातली म्हण बिल्डर उलयतात। बेकायदेशीर रेवे आड नेम खर जाल्ल्यान गोंयांत बांदकामाक रेवेची उणीव जाल्ली। हे फाटभुंयेर डेल्टा इन्फ्रा लॉजिस्टिक कंपनीन वट्ट 55,000 मेट्रिक टन रेव मलेशियांतल्यान हाडली। We have studied the local market and we have booked this consignment, and this sand is very high quality. This will be very suitable for the local builders and for the government projects which are pending. So if everything goes smooth, we are planning for another 3-4 shipments. कंपनी आणि एमपीडीन केल्ल्या यत्नांक थळाव्या बिल्डरांनी येवकार दिला। बरें जालें शिप सेंटाची ती सामकी गव्हर्मेंटान आनी एमपीडीन सामकी बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा। सद्याक तरी ती सेंटा खातीर खूब तरेकडेन कामां अडकून पडल्या, कित्याक टायम टू टायम सेंट मेळना। सेंट मेळ्ळें आसता जो तोंडान रेट येता पळय तो रेट कितलो म्हणून ना। ही सेंट जी आसा पळय ती फायन क्वॉलिटीची आसा, थंय ते गव्हर्मेंटाकूय फायदो जातलो आनी आमकांय फायदो जातलो, कित्याक सांग ती चाळपाक आनी नाका न्ही, तो खर्च वाचतलो। आमी एप्रिशिएट करता की तेंच्यांनी कितें एक गुड मूव केला टू बाय गेटिंग अ सेंट। ते आमचे बिल्डराक खूब युजफूल जातले, आमचे काम फास्ट जातले, मुवमेंट फास्ट जातले आनी आमची एक्सपेंडिचर कमी जातले। राज्यात रेव काडपा विशीं खर नेम केल्यात खरे, मात दीस रात चोरया रेव काडप चालूच आसा। बेकायदेशीर रेव व्हरपी ट्रक धरप नित्याचेच जाला। हालींच उगव्या पेडण्या बेकायदेशीर रेव काडपा वेल्यान वातावरण तापिल्ले। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। मीटर आनी स्पीड गव्हर्नराचेर दिल्ल्या उतराचे फुडें कितें जालें तें विचारूंक टॅक्सीवाल्यांनी उपसभापती मायकल लोबोक गांठलो। टॅक्सीवाले खंय मुख्यमंत्र्याक आनी दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारांक मेळूंक सोदतात। टॅक्सीवाल्यांचे प्रश्न आयकले उपरांत मायकलान सद्याक टॅक्सीवाल्यांच्या शिष्टमंडळाची येरादारी खातें आनी हेर संबंदीत अधिकाऱ्यांकडेन बसका दवरता म्हूण उतर दिलें। आयज आमी along with आमचे टॅक्सी नॉर्थाचे विंग मायकला आमी विचारूं गेल्ले कितें बाबा जे आमकां इन्शुरन्स दिले स्पीड गव्हर्नराक लागून फुडें दवरपाचें आनी हें कितें तेजो खंय मेरेन पावला। सद्या तरी अशें सोल्युशनाचेर पावल्ले आसा कित्याक मंडे मेरेन आमचें डेलिगेशन 12-24 जाणांचे मायकलाच्या इन्शुरन्साचेर आमी एग्रीड जाल्ले आहा। जे ऑफिशियल आहा तेंचे कडेन पयलीं आमच्यो मागण्यो कितें आहा त्यो फुलफील करपाचें, तेंचे कडेन मागप किंवा आमचें सांगणें आहा तें तांकां सांगप। हेज्या प्रमाणे आता आमी एक स्टेप घेतलेले आहा अलॉंग विथ मायकल आनी मायकलाचे इन्शुरन्साचेर 7-8 डिमांड आहा तेंचे मेन जे अनरिजॉल्वड आहा। तेणी सांगला की गव्हर्मेंटान कडेन मिटींग फिक्स करून दे वॉन्ट टू हॅव डिस्कशन with chief minister, with transport minister, with tourism minister, director transport, director tourism आणि कोस्टल MLAs. सो हांवें तांकां सांगलां की जेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो सावदीन मातसो बरो ना, हॉस्पिटलायज आहा, आय विल रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर वेन ही कम्स की तुमी मिटींग पहिले गव्हर्मेंट ऑफिसरा कडेन घेवंक जाता। अ डेलिगेशन कॅन बी इन्वायटेड ओ 12-24 इन द कॉन्फरन्स हॉल ऑफ सेक्रेटरिएट आनी एक 5 दीस कंटिन्युअस मिटिंग्स घेवंक जाता। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।